Page 6, A13. Ekloć amco somi, ekloć amco bawat, ekloć amco bautis, ekloć amco diuba, powidat miał volvi, shanticia ban pasan, sogli ekloć amciak, amka ponarliat, dekonami gaitan. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. म्हज्या भयणीन भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आमच्या बों जेजूच्या गोंयांतान मीस अणभवच्याक जेजूच्या जिवितान अदीक आनी अदीक खोलायेन भाग घेवच्याक. इतले दीस जाले, सुमार एक म्हयनो जावन गेलो, आमी हांगसर ही पळय सांक्तुआरी आसा थंयसर काम चलतालें. सगळें आतां वेवस्थीत जालेलें आसा. देवाक आमी आर्गां दिता, कित्याक हें सेकी घडोवन आयलेलें आसा. आनी हे भाशेन खूब वावर हांगसर आतां सुरू जाल्लो आसा. तर आमी देवाक दिनवास या आनी सगळीं जाणां आमी, कित्याक आमची कितली प्रगती जाल्ली आसा. देवान आमकां राखल्या, सांबाळल्यान, सदांच राखता आनी सांबाळटा. आमी ताका दिनवासी काळजान ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें सगळेंच जिवीत ताका भेटोवया. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीन भावनो, आमी देवाक आर्गां दिता आसतना ह्या कोविडाक लागून ताणें कितलो बदल घडोवन हाडलेलो आसा. पूण आमी सदांच आमची आदली चालीनूच आसा केन्ना केन्नाय आमच्या उतरांनी चालींतल्यान. पूण आमची प्रगती जाल्ली आसा. पूण जें आजून आमचे बरोबर सारकें जावंक ना, तातूंतली आमकां निवार, आमकां सुटका दी म्हणून आतां काळजान तावन देवा बापाक आमी ताचे कडून आनी जेजू कडून आनी एकामेक कडून बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा, भावार्थ्यांच्या सासणीक गवळ्या तोरेच्या मुण्यारांचे सेवे आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं चलयताय. जेजूच्या जाग्यार तुजे पोरचेक चलोवंक बागयोंत लॉरेन्स तुज्या चाकराक तुवें गवळी करून दवरलाय. आपल्या मुण्यारपणान आपल्या शेळयांची सेवा करूंक भावार्थीची शिकवण विस्वाशीपणान तांकां दिवंक आनी याज्ञिकी सेवेन तांकां पवित्र करूंक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी ताका भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भयणीन भावनो, आमची आतां तयारी जाल्ली आसा देवाचें उतर चित दिवन आयकुच्याक. भाग्यवन सुवावाचे तिसरे चिटीचे वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक तें तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय.
ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचे कांयच घेन आसतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेस्त काय ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कणवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेखाली. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार: Soy सर्वेस्पराक, soy, soy, soy सर्वेस्पराक. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy सर्वेस्पराक, soy, soy, soy सर्वेस्पराक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. शिष्यांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून ताका अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशांची बिडां हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव काडटली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोटीन नितीदारान कितें म्हणलें ताची चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विसलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोशणिकायेन कान दिवचो ना. हय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळ्ळो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, भावार्थ देवाचें देणें आनी तो सगल्या जाणांक सगल्या आपल्या भुरग्यांक भावार्थ दिता, कुरपा दिता
भावार्थान ताका लेखच्याक आनी ताचे बरोबर संबंद दवरच्याक, कित्याक देव इतलो बरो. म्हणटून तो संबंद कित्याक लागून तुट्टा? वेगवेगळ्या कारणाक लागून. पूण पयल्या वाचपान आमकां हें सांगलेलें आसा, थिंचोर देवाच्या नांवाक लागून, जेजूच्या नांवाक लागून ते सायडीन तांचे सरशीं तीं आयलेलीं आसात. हीं तांकां बरें कोत्तात. पूण कित्याक लागून कोत्तात? कित्याक देव हांचे सोबे आनी तांचे सोबे आसा म्हणून. म्हणटूच जेन्ना आमी देवा सोबे रावन एकामेकाचो मोग कोत्ता, ताका आमी म्हणटा प्रिती मोग, देवाचो मोग, नाजाल्यार हो सादो मोग जाता. आनी हे भाशेन आमी जिवंक जाय, कित्याक हें आमकां भावार्थाक लागून घडटा. जेन्ना आमी भावार्थान जियेता, म्हणजे देवाच्या संबंदान जियेता, तेन्ना अशें घडोंक लागता. नाजाल्यार तशें घडोना. कित्याक आपलेपणांत रावलीं की ना, मागीर आमी दुसऱ्यांक नाकारता, दुसरी वयर यो म्हणून दोत्ता, दुस्मान म्हणून दोत्ता, आमकां ती बरें करिना म्हणून समजता. ना, देव सगले मदें आसा. पूण आमी प्रत्येक जाणां देवा सोबे सगले बाबतींत रावना. थोड्या जाग्याचेर थोडे पद्दतींत आमी आसा, पूण बाकीचें सगळें ना. हाका लागून जेजू आमचे सोबे आयलो. कित्याक लागून? आमकां परिपूर्ण सुटका सोडवण फावो करूंक आनी ताच्या मोगांत आमकां भरूंक. म्हणून म्हजे भयणीन भावान आमी पळयलां कशे भाशेन दुसऱ्या वाचपान जेजू आमकां कशे भाशेन सांगता तो आमी सदांच मागण्यांत रावंक जाय. मागण्यांत म्हणजे ह्या देवाच्या संबंदांत जो आमकां भावार्था उद्देशी कृपेन बरोवन आमच्यान तो धरूंक जाता. आयज एक धाकटुलो भुरगो, ताचें नांव लॉरेन्स, ताच्या पांयान ताका कोयदी कसो करून एका राजाच्या हातांत घातलो. हुंयचोच तें आतां जालें परदेसांत, डब्लिन आयलंडाक. म्हणटच हो चेडो ताच्या हातांत पडल्या उपरांत ताणें ताका इतलें पिडापीड दिलें. भुरगो आसलेलो तरी पूण ताणें नाकारूंक ना, पूण सगलें पत्करलें. आनी इतलो तो नितीवंत, इतलो तो मोगान भरलेलो आनी इतलो तो देवाच्या मोगान आसलेलो की ताणें ताका बिशपाच्या हातांत घातलो. बिशपान ताका बरे भाशेन म्हणलें तूं, तो मोटवाशी आसलेलो बिशप, म्हणून ताणें ताका बरे भाशेन शिकयलें आनी ताणें आपलें जिवीत सारकें देवा सोबें सारलें. 25 वर्सांचो आसतना बिशप मेलो. ताका ताणें बिशप केलो. पूण ताणें इतलें मागण्यान आपलें जिवीत सारलें आनी दर वेळा तो रेतीर करीत आसतालो आनी हे भाशेन देवाच्या संबंदान आसलेलो म्हणून सगळें बरेंपण आपली परजे पासत आनी लोकां पासत करतालो. हें ताचें देखीवंत जिवीत पळोवन डब्लिन म्हणटा पळय, थंयचोच ताका आर्च बिशप केलो. आनी आर्च बिशप जाल्या उपरांत आनिकूय ताणें बरेंपण सगळ्या लोकां पासत केलें. हें पळोवन ताका इंग्लंडाक आपयलो. आनी इंग्लंडाक घेता आसतना थंयसर बेनेडिक्टीन मोटवाशे आसलेले, ताणें ताका येवकार दिलो. दुसरे दिसा मीस भेटूंक आसलेलो तो डब्लिनाक आनी एकलो पिसाट येवन ताचेर असो तोंडको मारलो की ताका जाय आसलेलें वो खरोच थॉमस मोर पळय आसा ताजे भाशेन भाग्यवंत जावन देवाक आर्गां दिवची. पूण तो बिशप निर्णवलो खरो, उठलो, उदक मागलें, तें बेंजार केलें आनी तातूंत आपले घाय धुले, बरो जालो आनी मीस म्हणलें. हें ताचें देखीवंत जिवीत पळोवन सगळेच थोटाकले. मागीर तो परतून गेलो. आयलंडाक आसलेलो आनी थंयसरलो राजा आनी हे सायडींतलो राजा तांचे मदें एक बरेंपण हाडपाक तो इंग्लंडाक आयलो. ताचें तें पळोवन हे सायडीन इंग्लंडाचो पळय राजा आसलेलो, ताणें म्हणलें तूं सांगताय पळय तशें जावं दी. मेल्या उपरांत खूब बरेंपण ताचे उद्देशीं घडोवन आयलें. म्हणटच आमी पळयता भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं सादीं. देव आमकां ह्या त्या पावंड्यार व्हरता,
पूण थंयसर केल्या उपरांत आमचे मदीं गर्व येवंक फावना, आमी मिजास्त करूंक फावना, बोडाय दाखोवंक फावना, पूण मागण्यांतल्यान सगळ्या जाणांक बरें करूंक जाय. तर आमी पळयता कशे भाशेन हो नितीदार पर्यंत तो बरो मनीस आसलेलो, पूण नितीक लागून हे म्हाका त्रास दिता देखून ताणें तशें बरेंपण दाखयलें. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां. वायटूय आमचो स्वभाव आसलो जाल्यार खूब पाटी आमी बरेंपणूय दाखयता. तर हें बरेंपण आमचें सगळें आसा पळय तें सगळें देवाचें. आनी हे भाशेन तर आमी वाडयत आमच्यो बऱ्यो करण्यो जाल्यार अदीक आमी देवा सारकीं जातलीं. हांव ह्या वेळार आमच्या आत शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. कुडींत मनांत आत्म्यान पांयाची बोटां आसा थंयचो तान तकले मेरेन सगलें आमचे भितर आहा तितलें देवा सवें जेजू वरवीं आसा. तर सगलें आमी जेजू वरवीं देवाक भेटोवया आनी हे परी आमी भितरल्यान अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ जावन हे परी मागण्यांतल्यान सगळो वेळ आमचो सारून देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत तोच घडून हाडटा ताचो अणभव घेवया आनी देवाक दिनवाशीत रावया. सगळ्या लोकां पासत आतां आमी मागया. आमचीं घरचीं आसात तांचे पासत, आमचीं जीं दुस्मान आसात तांचेय पासत, आमी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. आनी हे वेळार कोरोना व्हायरसाक लागून थोड्या जाग्यांचेर पोत्तून तें उपरासूंक लागलेलें आसा. दुसऱ्या सुवातांचेर आजून आमकां कांय ना, पूण आमी देवाक दिनवासया तो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून. सूर पोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच सिलास आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 40, C28. Patenadani kashin ya velar unya sora para aldara galuyam chekosht dukani var famil soire moni soglo sonsar galuyam chekosht dukani var famil soire moni soglo sonsar galuyam chaduka cheteme daruyam chakaza cheamne unya sorya bori ami sogle donya gale bete tushe dole anuyam somri ami sogle donya gale bete tushe dole. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर पोदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, लॉरेन्स तुज्या चाखरा पासत आमी भेटयता तें बलिदान मानून घे. तुज्या लोकां मदें मुखेल याज्ञीक आनी गवळी ताका केले. जेजू वरवीं आपलें जिवीत आपल्या शेळ्यां पासत भेटोवंक आनी तांकां क्रिस्ती सुपूर्णायेचे वाटेन चलोवन व्हरूंक धर्मदुतांच्या आनी बऱ्या गोवळ्याच्या गुणांनी ताका नेटोय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं तुमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पोवीत 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 दोरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाशितले पियेतो तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भयणीनो आनी भावनो सगली आमची मागणी इंतेसांव आनी ह्या मिसाचें खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत धरून आतां आमी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासताच्या सासता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 47 D2. Jezu sove ami ek, ami sogli ek. Atmya vorbi ami ek, ami sogli ek. Bapa mukar ami ek, ami sogli ek, ami sogli ek. Jezu amco vorlo bav, ami sogli ek. Taco bapuj amco bab, ami sogli ek. Taco atmo amco bran, ami sogli ek, ami sogli ek. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान वरवीं लॉरेन्साच्या गवळी बापाक सुर्गींचे जाणवायेन आनी तुज्या सुबापणांनी भोर आपल्या हिंडांत आनी हिंडा भायर आसलोल्या शेळयां पासत आपलो जीव खर्चून गवळ्याची जबाबदारी संपूर्णायेन पाळूंक आनी विस्वासी कारभाऱ्याक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक तो पाव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीन आनी भावनो, आयज आमी देवाक अदीक काळजांतल्यान दिनवास या कित्याक देव सगळें उपजयता, सांबाळटा, राखता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. कित्याक तो जावन आसा प्रिती मोग. देवाचो मोग आमचे सगळें तो अदीक आनी अदीक भरून काडटा.
हें आमी अणभवलेलें आसा आनी बागेवन फ्रांसिसा वरवीं तुमकां हें सगळें बरोवन तो दितलो. आतां ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमकां दर दिसा आमी कळयतले हांव. पूण एक जाणो जायात, आमी आतां मिसां सुरू केल्लीं आसा बाजिलिकेंत लायव्ह स्ट्रिमींग करता हांव. 6, 7 आनी 8 10 ते 4 हांगसर लोकांक उमावंक येवंक मेळटलें. म्हणून रांगेंत भितर येवन भायर वतलीं. येता आसतना आमी तुमचे पासत थोडीं गायनां, थोड्यो जेजूच्यो मोडण्यो आनी मागण्यांत तुमी भितर येवन हे भाशेन तुमच्या मागण्यांतल्यानूच भायर वचोंक जातलें. मागीर आमी फुडें दुसरो कार्यक्रम करतले हांव. आनी एका दिसा सावन आमी सकाळीं 5 सावन आमचे तुमकां पवित्र बुजवण दाखयतले हांव सोमारा दिसतान. तर हे भाशेन आमी एक वाडोवन ही आमची तयारी करया नोयनांक आनी फेस्ताक बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या सायबाच्या. तर हे इतलें तुमकां सांगून आतां हो तिसरो भाग एके वतीन हो चवथो भाग आमचो जाल्लो आसा. कोविडा आदीं आमी एके भाशेन जियेताले हांव. कोविडाच्या वेळार आनी आतां पर्यंत आनी एके वतीन आतां ह्या फुडें आनिकूय हांगसर घडोवन येतलें. तर आमी देवाक दिनवास या आनी आतां बागेवन फ्रांसीस शावेच्या मागण्यान आशिर्वाद घेवया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा आमेन. आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 227 T56. तुझ्या